केंद्र सरकारान आरक्षणाच्या विरोधात कांय संघटनांक न्यायालयान धाडून बारीक समाजाचेर अन्याय करपाचो प्रयत्न चलयला म्हूण ताचो निशेध करपा खातीर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांक घेवन पणजेन आझाद मैदानाचेर बेरेस्तारा दीस धरणा धरून केंद्रीय भाजप सरकाराचो निशेध केला। बारीक समाजाचेर उच्च समाज अन्याय करतालो म्हूण देशांतल्या बारीक समाजाची उदरगत जावची म्हूण संविधानान ताका आरक्षणाचो हक्क दिलो। मात आतां केंद्रांतल्या भाजप सरकारान तें आरक्षण काडून उडोवपाचो प्रयत्न चलयला अशें गोंय प्रदेशाचे आमदार आनी प्रदेश वांगड्यांनी आझाद मैदानाचेर निशेध सभेन आपली मतां उक्तायली। पयलीं सद्याक आयचो दीस एक आमच्या गोंयच्या इतिहासांत काळो दीस। तुमकां खबर आसतली की जालें तें म्हादे जंय जंय BJP पक्ष सत्तेर आहा थिंगा असलेंच मॅच फिक्सिंग चालू। आज केंद्र सरकार, कर्नाटका सरकार आनी गोंय सरकार मॅच फिक्सिंग करून गोंयकारांक आनी भोव करून 7% गोंयकार जे आहा, बिकॉज माडे इज द लायफ लायन ऑफ 60% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा। आज सुप्रीम कोर्टान डिसिजन येयला इज अ ब्लॅक डे फॉर गोवा and we strongly condemn those who are involved in this match fixing game. BJP ची आणि त्यांचे जे RSS आहा तांची DNA जी आहा is against the poor people of this country. They are anti scheduled caste, they are anti-scheduled tribe, and they are anti-OBC. आणि RSS तांचे लीडर सदांच हेच सांगून येयल्ले आहा। वेल्यान आमी सगळ्यांनी एक शपथ घेवपाक जाय की खंयच्याच परिस्थितीत आमी बारीक मनशाचेर अन्याय करपाक दिवपाचे ना। बारीक मनशाच्या फाटल्यान काँग्रेसचो पक्ष, काँग्रेसचे आमदार आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते उबे रावतले। कोणे तांचेर अन्याय करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आनी जे कोण अन्याय करपाचो प्रयत्न करता तांकां आमी काडून उडयतले, तांकां धांवडावपाचो प्रयत्न करतले अशें हांव सगळ्या कडेन मागता। त्यांचे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृती जे कितें मनुस्मृतीन बरयल्लें आसा तें त्यांचे कॉन्स्टिट्यूशन। सो आयजूय बीन BJP आनी RSS हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट करतात आनी आयजूय ते आपले मनुस्मृती जे बरयल्लें आसा ते फॉलो करतात। त्याचे प्रमाणे देशांतले OBCचे रिजर्वेशन, SCचे रिजर्वेशन, STचे रिजर्वेशन काबार करपाचे पावल BJPन नेटान मारलेलें आसा। आनीक जे अमेंडमेंट्स हाडला सिटिजन्स तेंय बी ताका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करता, ज्या करून देशाचे खास करून ST समाज आनी SC समाज जे हेजे मुखार सिटिजन्स उरचे ना तांकां कसलीच फॅसिलिटी घेवपा ना, कारण तेचे कडेन डॉक्युमेंट उरचे ना सिटिजन सोडून। सो एक हिडन एजेंडा आसा आनी काँग्रेस पक्षाचे आमचे लिडर राहुल गांधीन रूल मारला की देशभराक आमी हेची जागृती करतले आनी BJPचो जो एजेंडा आसा तो आमी ओपोज करतले। थंय सदांच देशांत सगळे लोक मानताले की रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल रायट, हो आमचो संविधानान दिल्लो अधिकार। SC ST OBC खंयच्याच सरकारा कडेन भीक मागना आमच्या रिजर्वेशना खातीर, तो SC ST आनी OBCचो एक अधिकार आसा आनी अधिकार हो कॉन्स्टिट्यूशनान दिल्लो आसा आनी BJP आनी RSS ते काडून घेवपाक शकता। त्या घटनेचो आमी सगळे निशेध करता म्हणून आयज आमी धरणा ह्या आझाद मैदानाचेर आयज आमी घडोवन हाडटा। तेणी बरोवन दिलें कोर्टान की ही जी सुविधा आसा ती ना फंडामेंटल रायट न्ही म्हणून, इट्स नॉट एन फंडामेंटल रायट। म्हणजे हेजे मुखार ज्या स्टेटीन दिसलें की OBC ST आनी SCचे रिजर्वेशन कॅन्सल करपाचें तो स्टेट करपाक शकता, कारण ज्या संविधानान जी प्रोविधान दिल्ली आसा कोणाकूच अधिकार ना। आतां खूब जाणांचे येता की रिजर्वेशन कित्याक ज्या खातीर रिजर्वेशन दिल्लें आयज आमकां जवळ जवळ 70 वर्सां जाली। आयज 70 वर्सां जावन सुद्दां जो उद्देश आशिल्लो तो आजून OBCक जाय तशी पोजिशनार पावलो ना। इट इज नॉट ओन्ली जस्ट इकॉनॉमिक स्टेटस, इट इज द सोशल स्टेटस। जो सोशल एक वेगळे तरेचे हे आसा ते आजुनूय OBC SC ST समाजाक आजुनूय मेळिल्लें ना। SC ST आनी OBC म्हाका दिसता 130 कोटीचो आमचो देश आसा।
आनी जवळ जवळ हे 3 सगळे SC ST आनी OBC जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता 100 कोटीच्या आस पावता. म्हणजे 100 कोटीच्या लोकांक आमी कुशीक दवरून आमी देश मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतात. ह्या घटनेचो आमी निशेध करतात. भारतीय जनता पार्टी आनी RSSची जी कृती आसा त्या कृतीचो आमी निशेध करतात. ते केन्नाच OBCक तिकेट दिनाशिल्ले, SCक तिकेट दिनाशिल्ले, STक तिकेट दिनाशिल्ले. पूण काँग्रेस पार्टीन विचार केलो आनी आमच्या संविधानाक बदल घडून हाडलो. रिजर्वेशन दवरलें, म्युनिसिपालिटी लेवल रिजर्वेशन दवरलें, पंचायत लेवल रिजर्वेशन दवरलें आनी BJPक फोर्स करपाक पडलें. BJPक नाका जावन सुद्दां OBCक तिकेटी दिवपाक पडल्यो कारण थंय OBC रिजर्वेशन आशिल्लें. नाका जावन सुद्दां STक रिजर्वेशन दिवपाक पडलें. नाका जावन सुद्दां दलीत कॅन्डिडेट तांकां दिवपाक पडलें. आमी त्या टायमार चिंतलें कारण फक्त काँग्रेसूच दवरताली. आमकां लुकसाण जाल्यार कोता येता पूण खंयचोय दलीत, खंयचोय SC, खंयचोय OBC हो मुखार पावपाक जाय. ताका सोशियली तो मुखार पावपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयज देशान कितल्योश्योच बायलो मुखार पावल्यो, कितलेशेच OBC मुखार पावले, SC मुखार पावले, ST मुखार पावले. हे जे BJP जे आसा जे RSSन तयार केल्ली एक पार्टी आसात ती SC ST विरोधी आसात आनी आमचे दुर्दैव आसात की ह्या देशांतले जवळ जवळ 85% लोक ह्या बहुजन समाजाचे अजून सुद्धा ह्या जातीवादी आणि ह्या कट्टर ह्या भारत विरोधी लोकांक बरोबर रावता. ही आमच्या भारतीयांची दुर्दैवाची गोष्ट आणि शेमफूल आसा आमकां. हांव सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय सगळ्यांनी हेचे उल्लेख केल्लो आसा, हायकोर्टाचो निर्णयाचो उल्लेख केल्लो आसा. पण हांव सांगता की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्यूशन केलें, जे स्वता काँग्रेसवाले आशिल्ले, त्याने ह्या देशाचे प्रश्न तयार करता असताना सगळे जातीचे धर्माचे जे लोअर कास्ट हायर कास्ट सगळे एकठी धरून सगळ्या इक्वल जस्टीस मेळचे म्हणून केल्ले आशिल्ले. ह्या गुंडाच्या आणि ह्या अनपड मनशाच्या आतां सगळें खाली गावपा खातीर ह्या SC ST OBCs आनी जे सामान्य लोक शिकून वयर पावल्यात तांकां परत सप्रेस करपाचो हो परत षडयंत्र हे पावराच्या आदाराचेर करतात. ताका लागून ह्या सरकाराचो आमी निशेध करतात आणि आमी सांगू सोदतात ज्या गोवा गव्हर्मेंटान गेल्या 6-7 वर्सांत OBCचे 6,500 पोस्ट भरूनात, STचे 2,400 पोस्ट भरूनात. म्हणजे ह्या व्हडलो बॅकलॉग हेंच्यांनी तसो पेंडींग दवरलेलो आसा. म्हणून गोंयानू आमकां कळटात की हे सरकार ह्या भुरग्यांचे जॉब खावन बशिल्ले आसात. ह्या SC ST OBCक आनी जे पुअर आसात तांकां जस्टीस दिवपाक सोदिनात. ताका लागून गोंयकारांनी परत एक्टीव जावचें पडटलें आनी ह्या सरकाराक बुद्ध शिकयची पडटली की आमी जे सगळे लोक आसात ते एकठांय जातले कारण हे कॉन्स्टिट्यूशन बदलुपाक फुडें चलिल्ले आसात.